Nehemias chapter 5. नेहेमियासाचे समाजीक प्रश्न आपलो कारभार सारको म्हूण तो स्पश्ट करता. आपल्या जुदो भावां आड पोरजेन आनी तांच्या बायलांनी निशेधाची आरोत सोडली. थोड्यांनी म्हणलें, आमी आनी आमच्या पुतांक आनी धुवांक वाचून उरूंक आमकां कितलोच ओरव धानो जाय. हेरांनी म्हणलें, आमची शेतां दाकांचे मोळे आनी आमच्या कोड्यांनी तांदूळ गोठो नासलोल्यान ते विकते घेवंक आमचीं घरां घाणांक दवरचीं पडलीं. आनीकूय हेरांनी म्हणलें, सरकाराचो धोंड फारीक करूंक आमच्या शेतां मोळांचेर आमकां रिणां काडूंक पडलीं. जरूय आमी आमच्या जुदयो भावांच्याच जातीचीं आमचीं भुरगीं बाळां तांच्याच भुरग्यां परी तरी आसतना आमच्या पुतां धुवांक गुलामपणांक आमकां विकचीं पडटलीं. उपाय ना जावन थोड्या आमच्या धुवांक आमी गुलामपणांक विकल्या. आमची शेतां मोळे दुसऱ्यांची जाल्यार आमच्या कांय एक करूंक जायना. तांचीं उतरां आनी तांची तोकार आयकना फुडें हांव खूब रागार जालो. म्हजेच मोतींत म्हणून हांवें उंच घराण्यांतल्यांक आनी अधिकाऱ्यांक सारकें सोलून काडले. जोण एकलो तुमी तुमच्या भावांचेर भार घालतात तांकां बुद्ध शिकोवंक हांवें लोकांची एक व्हड सभा आपयली. हांवें तांकां सांगलें, आमचे लागीं घडटा ते भाशेन परदेसांत गुलामपणांक आपणाक विकलोल्या आमच्या भावांक आमी सोडयल्यान तांकां तुमी आनीक परत विकतीं घेवपा खातीर तुमी तांकां आतां विकूंक भायर सरल्यात. ते उगे पडले आनी एकूय उतर तोंडांतलें सुटना जालें. तुमी कोत्तात तें सारकें ना अशें हांवें म्हणलें. आमच्या सर्वेस्परा देवाचे भिरांती प्रमाणें चलून आमचे आड आसलोल्या राष्ट्रांची हिणसावणी वाटावंक म्हज्या भावां आनी सेवकां वांगडा हांवें तांकां दुडू आनी ओरव उश्णे दिल्यात. तांकां ह्या सगल्यांचें कलांतर सोडुया. आयच्या आयज तांचीं शेतां भाटां मोळे जैतुनाचे झाडांचे मोळे आनी तांचीं घरां आनी आमचे कडसून वेल्लो तांदूळ गोठो, नवो सोरो आनी जैतुनाचें तेल हाचे वयलीं रिणां तुमी तांकां भोगसात. आमी केल्लें लुकसाण आमी फारीक कोत्तले म्हूण तांणी पोत्तिपाल दिलो. आमी आनी कित्याचोच दावो कोत्ची ना. तूं सांगताय तशें आमी कोत्तले. याज्ञिकांक तांचे मुखार उबे करून तांणी भास दिल्ली तशें ते कोत्तले म्हूण हांवें तांकां सोपूत दिवंक लायलो. मागीर म्हज्या नेशनाची घडी सोडून हांवें म्हणलें, जो कोण ह्या सोपुता प्रमाणें चलचो ना ताका देव ताच्या घरांतलो आनी ताच्या धंद्यावेलो निकलायतलो. तुमकां तो सारकें लाचार कोत्तलो. तुमचे दोलदीर येतोले तेन्ना आख्खे सोबेन म्हणलें आमेन आनी तांणी सर्वेस्पराची वाखाणणी केली. पोरजेन आपणें दिल्लो तो सोपूत सांबाळलो. जुडांत म्हाका तांचो राजपाल नेमलोलो तेन्ना पासून म्हणगे आर्ताशेर्शेस महाराजाचे राजवटके काळांत 20व्या वर्सा ते 32व्या वर्सा पर्यंत 12 वर्सां हांवें आनी म्हज्या भावांनी राजपाल कसो म्हज्या जेवणा खाणाचें कायद्यान मेळूंक जाय आसलें तें आमी घेतलेंच ना. पूण म्हज्या आदले राजपाल पोरजेचेर वजन लाडटाले आनी तांचे कडलें दिसाक जेवणा खाणां आनी dakam-rôs खातीर आनीक रुपयाचे 40 शेकेल घेताले जाल्यार तांचे सेवक पासून तांकां पिळटाले. पूण हांवें तशें करूंक ना कित्याक म्हाका देवाची भिरांत आसली. हांव देवाक भियेतालों देखून तशें हांवें केन्नाच करूंक ना. मागीर हांव कोटाच्या वावराक लागून लोकां जमीन विकती घेवंक नासलोली. म्हजे सेवकूय एकवटान सगळे वावराक लागले. त्या भायर सुमार 150 धंदोहिकारी
अधिकारी आनी आमचे भोंवतणच्या राज्यांतले जे लोक आमचेशी येताले तेय पंक्तीक बसताले. दिसाच्या दिसा म्हजे पासत पाडो आनी सोपुरले menddre तशींच कुंकडां मारताले आनी 10 दिसांनी sorv jin'sancho dakam-rôs mezar हाडटाले. तरी पूण राज्यपालाच्या udorposo-nnachea कायद्याचें आसलें तें लेगून हांवें मागलें ना. लोकांचें वजें लोकांकूच नाका पुरो जालें. देवा म्हज्या हे पोरजे पासत हांवें केलां तितलोच उगडास दवरल्यार पुरो. देवा म्हज्या हे पोरजे पासत इतलेंय हांवें केलां ताचो सायबा उगडास करून म्हाका इनाम दी. देवाचें उतर